न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तशेंच आज शिवजयंती ह्या निमतान तुमकां सगळ्यांक शिवजयंतीची परबी। तर आतां आमी आयच्या दिसाची न्यूज सुरवात करूया। तर आतां आमी दिप्ती कडेन या, ताचे कडेन जाणूया आयच्या दिसाची घडणूक। दिप्ती, गोंयच्या साश्टी, बार्देस तशेंच तिसवाडी ह्या तिनूच तालुक्यांचेर पोर्तुगीजांनी राजवट केल्ली अशें विधान जें आसा तें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयच्या दिसा निमतान केल्लें आसा। तशेंच आमी गोंयकार जे आसा ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशाही खाला रावले म्हणूनच आपलें स्वतंत्र अस्तित्व जें आसा तें तिगून उरलें। जर तशें जावंक नाशिल्लें जाल्यार पुर्तुगेजांचो धर्मांतरणाचो जो यत्न आशिल्लो तो सफल जातलो आशिल्लो अशें तांचें म्हणणें आसा। तशेंच दुसरी बातमी म्हळ्यार साश्टीची जिवनदायिनी म्हणून वळख आशिल्ले साळ न्हंयचेर सद्या संकट आयिल्लें आसा। तिच्या साळ न्हंयचे प्रदुशणाची पातळी जी आसा ती दुर्दैवान वाडिल्ली आसा आनी उच्च न्यायालयान निर्देश दिवन लेगीत कोणूच कानामनार घेनात अशें थळाव्यांचे आरोप आसा। हिवूय तुमकां जी बातमी आसा ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। थँक्यू दिप्ती। दिप्तीन ज्यो मेन बातम्यो सांगल्या त्यो मुजरत तुमी सेंपी म्हळ्यार बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी उत्तेजा कडेन या, ताचे कडेन जाणूया आयच्या दिसाची घडणूक। उत्तेजा, आयज कॅबिनेट जाली आणि ह्या कॅबिनेटान म्हत्वाचे वेगवेगळे निर्णय जाले। रॉट वायलर आणि पिटबुल जातीच्या सुण्यांचेर बंदी घालपाचो निर्णय आयज मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जालो आणि ह्यान फुडें तशेंच रॉट वायलर आणि पिटबुल जातींचे सुणे पोसपाक मेळचे ना। तशेंच कोणा कडेन जे सुणे आसात तांच्यांनी आपली त्यांच्या कुत्र्यांची सुण्यांची आसा ती सरकारा कडेन नोंदणी करची आणि त्यांची जपसालदारी स्वता घेवची अशें मुख्यमंत्र्यान आवाहन केलां। आणि एक म्हत्वाचो निर्णय म्हटल्यार जे PWD आसा ते आतां सद्या PWD खातें आसा ते सद्या रोड आनी बिल्डिंगेचें काम पळयतले आणि DDW म्हटल्यार उदकाचे जे उदकाचे जे स्वतंत्र खातें आसा ते ताकाय आयज मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या आणि सिवरेजीची कामां खातीर आतां स्पेशल एक महामंडळ आसतलें अशी म्हायती ताणें दिलेली आसा। आनी तिसरी जी म्हत्वाची अपडेट ती म्हळ्यार फुडल्या 6 म्हयन्यां पयलीं स्वतंत्र सैनिकांचे उरिल्ले जे भुरग्यांक सरकारी नोकरी आसा ते दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें आसा। तर ही कॅबिनेटाची तुमी सदांच्या बुलेटिनाक बातमी पळोवची। थँक्यू उत्तेजा। आणि ती एक जो खाशेलो जो आमचो स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्मार्ट सिटीचो खाशेलो रिपोर्ट तो म्हणजे की स्मार्ट सिटी अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातल्या त्या कामां पूर्ण जाल्या। आता स्मार्ट सिटीतल्या तिसऱ्या टप्प्यातली कामां सुरू जाल्ली आसा। आणि ह्या बातमीन तुमी पळोवंक शकता खंयचे रस्ते येवपाक वयपाक लोकांक उक्ते आसा। हेची बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन या, ताचे कडेन जाणूया आयच्या दिसाची घडणूक। ऐश्वर्या, मुळे पारोडा वाठारांत रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान थंयच्या थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जाता। फाटल्या पावसाळ्यांत थंयच्या रस्त्यार एक मोठेशे फोंडकूल पडिल्ले, ताका लागून थळाव्या लोकांक येरादारी करपाक त्रास जातालो। तशेंच संबंदीत खात्यान ह्या रस्त्याचेर दुर्लक्ष केलां अशी कागाळ थळाव्या लोकांनी केल्ली आसा। दुसरी बातमी म्हळ्यार मडगांव बोर्डा वाठारांत फाटले कांय दीस जाले सिवरेजीच्या घाणयारे उदक रस्त्यार व्हांवता। देखून सगळे कडेन घाणयारो वास पातळा तशेंच दुयेंसां जावपाची शक्यताय लोकांनी उक्तायला। देखून संबंदीत खात्याच्या अभियंत्याचेर हाचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचे नगरसेवक कामील बरडो हांणी सांगिल्लें आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां सदांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो। थँक्यू ऐश्वर्या। तशेंच दुसरी जी बातमी म्हणजे गोंयांत अपघाताचें सत्र जें सुरूच आसा। शोले हांगा एक हिट एंड रन अपघात जालो। एका
कारीन सायडीक चलता चेडवाक धक्को दिवन आनी तेणें पळ काडलेली आसा. आतां त्या चलयेचेर सद्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. आनी तशेंच दुसरो एक जो अपघात म्हणजे शेल्डे हांगा गाडी चलयताना कार चलयताना तेजो ताबो गेल्ल्यान ताबो गेल्ल्यान ती गाडी आहा ती शेतान गेल्ली आसा. सुदैवान कोणाकूच कांय जावंक ना. पण ही जी बातमी तुवें CNPMला बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी संजना कडेन या ताचे कारण जाणुया आयच्या दिसाची घडणूक. संजना, आयज सकाळीच एक दुख्खद बातमी घडिल्ली आसा. सुर्ला फेरी लागसार फेरी धक्को जो आसा थंय लागसार एका मनशाची कूड उफेतना दिश्टी पडटकीर थंय बरोच बोवाळ जालो. उपरांत थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उपरांत दिवचल उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावले आनी तांच्यांनी ती कूड उदकांतल्यान भायर काडली. तेन्ना सोमतीच ती वळख पटिल्ली आनी त्या मरण पावयल्ल्या मनशाचें नांव उल्हास विनायक नायक अशें आसा. उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कूड पुलिसांच्या सुवाधीन केली. एके वेळ तो पांय घसरून उदकांत पडला आसूं असो अदमास आसा. हे विशीं फुडली जी अपडेट आसा ती गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. थँक्यू संजना. अशाच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV हा ते सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन साहिला सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जुलकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.